लोकसभा वेंचणुकेच्या जाहीरनाम्या खातीर भाजपाची 2 मार्च ते 15 मार्च मेरेन संकल्प पत्र रथ यात्रा सुरू जातली। हातूंत भाजपाच्या जाहीरनाम्या खातीर मतदारांकडल्यान सुचोवण्यो मागयतले अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी दिली। शेनवारा पणजेंत जाल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हाजीर आशिल्ले। देशभर भाजपा कडल्यान संकल्प पत्र मोहीम चालीक लायतले। गोंयांत मडगांव सावन ही मोहीम सुरू जातली। संकल्प पत्र रथ राज्यांतल्यान सगळ्या मतदारसंघांतल्यान भोंवडी करतले। ह्या वेळार वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या लोकांकडल्यान भाजपाच्या जाहीरनाम्या संबंधी अपेक्षा आनी सुचोवण्यो घेतले। हाचे खातीर लोकांक एक कार्ड दितले। ताचेर तांणी सुचोवण्यो बरोवन दिवच्यो। राज्यभरांतल्यान 50,000 सुचोवण्यो घेवन त्यो दिल्लींतल्यान मुखेल कार्यालयांत धाडटले अशें तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें। लक्ष्मीकांत पार्सेकार आनी उत्पल परिकार हांचे खातीर पक्षाची दारां सदांच उक्ती आशिल्ल्याचे उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक सांगता। दुसऱ्या राजकीय पक्षांतल्या फुडारांक आमी भाजपान घेवपाक शकतात जाल्यार आपल्या मनशांक कशे कुशीक दवरतले अशें ताचें म्हणणें। तशेंच सर्गेस्त मनोहर परिकारांची कमी भरून काडप अशक्य आशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार सांगलें। विमान कंपन्यांनी आपले ऑपरेशन दाबोळे विमानतळावेल्यान बंद करून मोपा विमानतळाचेर व्हेले। ताका लागून दाबोळे विमानतळ बंद जातलो हें निश्चित आनी हाचो परिणाम दक्षिण गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो असो भंय बाणावलीचो आमदार बेन्झी विएगस हांणी उक्तायलो। भाजपा सरकारा खातीर लोकांक त्रास जायत आसा, देखून येवपी लोकसभा वेंचणुकेंत उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या लोकांनी एकठांय येवन ह्या भ्रश्ट भाजपा सरकाराक घरा धाडपाक जाय असो उलोय बेन्झीन ह्या वेळार मारलो। दिल्लींत लोकसभा उमेदवार निश्चित करपा खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या संसदीय मंडळाची बसका शुक्रारा उसरा मेरेन जाली। ही बसका जाल्या उपरांत शुक्रारा सांजे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे गोंयांत पावले। उत्तर गोंयच्या उमेदवाराचें नांव निश्चित जालां। दक्षिण गोंयचो उमेदवार अजून निश्चित जावपाचो आसा। हाचे विशीं संसदीय मंडळ अधिकृत घोशणा आयज सांजे 6 मेरेन करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें गोंयांत पावल्या उपरांत दिली। पंचायत चलो अभियाना अंतर्गत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन वेरे वागुर्मे पंचायतीक भेट दिवन तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो। उदक, वीज, कोयर आदी ह्यो सगळ्यो समस्या बेगीनूच सुटाव्यो करतलो अशें आश्वासन लेगीत मंत्री रोहन खंवटे हांणी ह्या वेळार दिलें। गोंयाक अजूनय आनीक बरें पर्यटन थळ करपाची सरकाराची मोख आसा। तेन्ना पर्यटनाच्या संबंदीत जायत्या वेवसाया विशीं लेगीत मंत्र्यान मार्गदर्शन केलें।
मडगांव पालिकेन जशें मोती डोंगरार आशिल्ल्या घरांक घर क्रमांक दिवपाक सुरवात केला तशेंच गांधी मार्केटांतल्या दुकानदारांकूय वेवसायीक परवानो दिवचो अशी मागणी आदलो नगराध्यक्ष सावियो कुतिनोन केल्या। अशें केल्यार पालिकेक जी येणावळ मेळटा तातूंत वाड जातली अशें सावियोचें म्हणणें। माहिती हक्क कायद्या वरवीं सावियोन ह्या विशींची माहिती मागून घेतिल्ली। बेतूल वाठारांतल्या ONGCन नोकरी दिता अशें सांगून नावेलीच्या मॅकलीन डायस ह्या चलये कडेन पावण्या पयशे मागले। हो सगळो वेव्हार ऑनलायन पद्दतीन आनी ईमेलीचेर पत्र धाडून केलो। हे विशीं ONGC कडेन चवकशी केली तेन्ना नोकरी दिवपाच्या नांवान फटवणूक जाल्ल्याचें कळटाच मडगांव पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केली। चड म्हायती प्रमाण बेतूलच्या ONGCन डेटा एंट्री ऑपरेटरा खातीर सुवातो भरपाच्यो आशिल्ल्याची जायरात दिसाळ्यांनी दिल्ली। ते प्रमाण नावेलीची कागाळदार मॅकलीन हिणें नोकरे खातीर अर्ज ईमेलीचेर धाडलो। संदीप कुमार नांवाच्या मनशान मॅकलिना कडेन संपर्क करून नोकरे खातीर निवड जाल्ल्याचें सांगून 9,000 रुपया धाडपाक सांगले। उपरांत नोकरेक रुजू जावपा खातीर पत्र आयिल्ल्याचें सांगून 9,500 रुपया भरपाक सांगले तेन्ना मॅकलीन डायस हिका दुबाव आयिल्ल्यान ताणें सावियो कुतिनो हांकां सांगले। उपरांत सावियो कुतिनो हाचे सयत मॅकलीन हाणें मडगांव पुलीस स्टेशनान कागाळ दाखल केली। गोळी वखदांच्या वेव्हारांत घुस्पिल्ल्या आनंद साळगांवकर ह्या 40 वर्सां पिरायेच्या दादल्याक मडगांव पुलिशेन अटक केला। तो मांद्रेचो नागरीक अशें कळ्ळा। ताचे कडल्यान 2,71,000ची गोळी वखदां ह्या वेळार पुलिशेन जप्त केला। हातूंत 3.80 ग्राम MDMA, 18 एक्स्टसी टॅबलेट, 14.66 ग्राम चरस आनी 0.08 ग्राम LSD पेपराचो आस्पाव आसा। पुलिशेन ताची कारूय जप्त केला। पेडण्या पोरसकडे मुखेल रस्त्याचेर बस शेड उबारची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। जायते लोक पयस पयशिल्ल्यान प्रवास करतात तेन्ना शेड उबारप गरजेची आसा। मजगती ह्या रस्त्याचेर जायते कडेन फोंडकुलां पडल्यात आनी हाका लागून अपघातूय घडटात। बेगोबेग शेड उबारची तशेंच खड्डे लेगीत पुरोवचे अशें थळाव्यांची मागणी आसा। काणकोण मडगांव राष्ट्रीय महामार्गाचेर जाल्ल्या 2 ट्रकांच्या अपघातांत जखमी जाल्लो ड्रायव्हर उमेश तलवार हाका उपचारा वेळार मरण आयलें। ह्या अपघातांत दुसऱ्या ट्रकाचो ड्रायव्हर आनी वाहक जखमी जाल्यात आनी तांचेर उपचार सुरू आसात। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काणकोणांतल्यान मडगांवाचे वटेन लाकडी माल व्हरपी ट्रक आनी मडगांवांतल्यान काणकोण वटेन बॉक्सायड माल व्हरपी ट्रकां मदीं खड्डे केपें हांगा मुखाल्ल्यान एकामेकाक धपको दिवन अपघात जालो। ह्या अपघातांत दोनूय ट्रकांचे फुडल्यांच्यान लुकसाण जालें, तातूंत ट्रक चालक आडकोळून उरले। उपरांत अपघाताची म्हायती मेळटकीर कुंकळ्ळी पुलीस आनी कुंकळ्ळीचे उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत ते घडणूक सुवातेर आयले। हाजीर आशिल्ल्या नागरिकांनी आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ट्रकांत आडकून उरिल्ल्यांक भायर काडले। ह्या अपघाताक लागून महामार्गाचेर सुमार 1 वर येरादारीची कोंडी जाली।
उत्तर गोयची लोकसभेची तिकेट परतून एक फावट श्रीपाद नाईक हांकां मेळ्ळ्या. भाजपान लोकसभे खातीर आपली पयली वळेरी जाहीर केली. हे पयले वळेरेंत 195 सिटांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे फावट वाराणसीच्यान लोकसभेची वेंचणूक लढयतले. उत्तर गोयची लोकसभेची तिकेट परतून एक फावट श्रीपाद नाईक हांकां मेळ्ळ्या. भाजपान लोकसभे खातीर आपली पयली वळेरी जाहीर केली. हे पयले वळेरेंत 195 सिटांचो आस्पाव आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे फावट वाराणसीच्यान लोकसभेची वेंचणूक लढयतले. मंत्री रवी नायका फाटोफाट आता मंत्री सुदीन ढवळीकारूय म्हणटा भविष्यान गोंयाक तिसरो एअरपोर्ट गरजेचो. तिसऱ्या विमानतळाची मागणी घडये काणकोणाय जावपाक शकता म्हूण मंत्री ढवळीकाराचें विधान. रवी आनी सुदीन गोंयच्या राजकारणांतले दोन खडेगांठ पात्रांव. फोंडे म्हालांतले हे दोनूय पात्रांव एकामेकाचे पारंपारीक राजकीय प्रतिस्पर्धी. मात हे दोगांचे सद्याक एका गजालीचेर एकमत जाल्ले दिश्टी पडटा, ते म्हळ्यार तिसरो एअरपोर्ट. 2 दिसां आदीं रवी नायकान गोंयांत तिसरो एअरपोर्ट जाय पडटलो म्हूण विधान केल्लें. आतां मंत्री सुदीन ढवळीकारूय म्हणटा फुडले 10 वर्सांत गोंयच्या पर्यटकांचें गणीत करीत जाल्यार तिसरो एअरपोर्ट जाय पडटलो आनी घडये तो खंय काणकोणा जावंक शकता. पंचायत चलो अभियाना वेळार मडकय मतदारसंघात मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी आरजीच्या कार्यकर्त्यां मदीं पेटले. 39A आनी हेर विशयावेल्यान मंत्री विश्वजीत राणे हांकां प्रश्न विचारपाक आयिल्ले आरजीचे कार्यकर्ते आनी मंत्री सुदीन ढवळीकार हांचे मदीं वादावादी जाल्यो. एकामेकांच्या आंगार धांवूनय वचपाचो प्रकार घडलो. काणकोण बस स्टँडार एका बायलेच्या गळ्यांतले मंगळसूत्र फारावपाचो यत्न करपी 2 बायलांक काणकोणकारांनी रंगे हात धरले. ताचे वांगडा आशिल्ले तिसरे बायलेन थंयच्यान पळ काडलो. चाळविल्ल्या थळाव्यांनी 2 बायलांक पुलिशेच्या सुवादीन केली. मजगतीं ह्या दोगूय दिल्लीच्या बायलांक पुलिशेन अटक केली. सोमारा ह्या दोगूय बायलांक न्यायालयांत हाजीर करतले. हालीं तेंपार गोंयांत चोरयांच्यो घडणुको बऱ्योच वाडल्यात. अशीच एक घडणूक शेनवारा काणकोणच्या बस स्टँडार घडली. बशीन चडटाना एका बायलेच्या गळ्यांतल्या मंगळसूत्राक 2 बायलांनी हात मारलो. बायलेन बोवाळ केले उपरांत ह्या बायलांनी थंयच्यान पळ काडपाचो यत्न केलो खरो, पूण थळाव्या लोकांनी तांकां रंगे हात धरली. तांचो चोरयेचो डाव फसलो. तांचे वांगडा आनीक एक बायल आशिल्ली. मजगतीं ह्या दोगूय बायलांक थळाव्या पुलिसांच्या सुवादीन केली. म्हापशे गाटेश्वर नगर खोली हांगा हिट अँड रन अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेंटर कारीन स्कुटरीक धपको दिवन पळ काडपाचो यत्न केलो. तेन्ना थळाव्यांनी त्या गाडयेचो फाटलाव करून ड्रायव्हराक आडायलो आनी पुलिसांच्या ताब्यांत दिलो.
वास्को मडको नेटान चालू आसा, कोणूच हाचे आड कारवाय करपाक सोदिना. मडको कोणाच्या आशिर्वादान सुरू आसा तें कळपाक मार्ग ना. वास्को सद्याक मडक्याचे थैमान. दुकानां, हॉटेलां नाजाल्यार खंयचे तरी बिल्डिंगेच्या कोनशाक मडको घेवपी बशिल्ले दिश्टी पडटात. पळोवपाक गेल्यार मडको तसो बेकायदेशीर, पूण दिसाउजवाडात चलपी मडक्या कडेन पुलिशेन आडनदर केल्ल्याचे दिश्टी पडटा. देखून मडको घेवप्यांक नेमको कोणाचो आशिर्वाद आसा तेंच कळपाक मार्ग ना. प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्रा वतीन शॉर्टलिस्ट केल्ल्या 312 लाभार्थ्यांक वेगवेगळी उपकरणां वाटली. सुमार 15 दुयेंती हांगा उपचार घेवपाक येतात. दर एका दिव्यांग भुरग्याक एक बरी जीण मेळची ह्या हेतान ही उपकरणां वाटिल्ल्याचे समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगले. पणजे बांदिल्ल्या बस स्टॉपांचे नियोजन अयोग्य आसा. हे बस स्टॉप प्रवाशांचो विचार करून बांदूंक ना. हे विशीं आपणे मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन बसका घेवपाची मागणी केल्या अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी स्मार्ट सिटीचें काम सुरू आशिल्ल्या कामाची पळोवणी केल्या उपरांत केले. विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन ठेवीदारांचे पैसे बुडयल्यात. विधानसभा वेंचणूक जिखल्या उपरांत आपूण तुमचे 5 लाख तरी बँकी कडल्यान परत मेळोवन दितलो अशें आश्वासन मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी दिल्ले. मात आतां मंत्री ही बाब काना मनार घेवपाक तयार ना. तें आश्वासन आपणे काँग्रेसीन आसतना दिल्लो, आतां हांव भाजपांत आसा अशें सांगून मंत्री मेकळो असो आरोप ठेवीदारांनी केला. पंचायत चलो अभियाना वरवीं मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांचे कडेन हो प्रश्न शुक्रारा परत मांडिल्लो. मात ह्या वेळार मंत्री सिक्वेरान आमचो अपमान केलो असोय आरोप ठेवीदारांनी केला. पैसे डबल करता अशें सांगून 10 लाख रुपयाचे बॅग घेवन फरार जाल्ल्या मूळ उत्तर प्रदेशाच्या मोहम्मद शमशेर हाका अर्जुन पुलिशेन अटक केला. जाल्यार ताचे 2 साथीदार अजूनय फरार आसात. नामदेव वेळगेकार हाणें ह्या चोरये विशीं पुलिशेन कागाळ नोंद केल्ली.
कर्नाटकाची राजधानी बंगळुरूंत फामाद रामेश्वरम कॅफेन स्फोट जालो। ह्या स्फोटान 9 जाण गंभीर जखमी जाल्ल्याची माहिती बंगळुरू पोलिसांनी दिली। बंगळुरू शारांतल्या राजाजी नगरांतल्या कॅफेच्या व्हाईट फिल्म विभागांत दनपारां 1 वरांच्या सुमाराक हो स्फोट जालो। स्फोटाचें कारण अजूनय समजूंक ना। आतंकवादी हल्लो आशिल्ल्याचो दावो पुलिसांनी भायर आयला। पुलिसांनी पुराय वाठारांत नाकाबंदी केल्या। मजत आनी बचाव कार्य सुरू आसा। हे घडणुकेंत कॅफेचे 3 कर्मचारी आनी 2 गिरायकां सयत 9 जाण जखमी जाले। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात। कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हांणी हे विशींची म्हायती दिली। हो उण्या खडसाणीचो स्फोट आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें। एका व्यक्तीन कॅफेन बॅग सोडली ते उपरांत स्फोट जालो। घडणुकेची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलीस बॉम्ब शोधक पंगड, फॉरेन्सिक आनी NIAचो पंगड तपासा खातीर घडणूक सुवातेर पावले। सध्या लोकांचे जिणे पद्दतीन खूबच बदल जावपाक लागल्यात। जागरणां, खावपा पिवपाच्या वेळांत बदल, कामाचो अभ्यासाचो ताण आनी हेर जायत्यो गजाली जाका लागून लोकांच्या जिणे पद्दतीन खूब फरक जाणवता। व्यायामाचो उणाव, मोबायल वा संगणक स्क्रिनाचेर चडांत चड वेळ घालप ह्या सगळ्यांक लागून मोठसाणीची समस्या जाता। द लॅन्सेटान हे विशीं आंकडेवारी जाहीर केल्या। हालींच द लॅन्सेट हे संस्थेन एक अहवाल जाहीर केला। तातूंत आमचो भारत देश लठ्ठपणाच्या सापळ्यांत आडकला असो उल्लेख आयला। खास करून तरणाट्यां हाचे प्रमाण चड आसा। देखून फुडल्या वर्सांनी भारत मोठसाण आनी ताका लागून जावपी दुयेंसांचो त्रास सोंसपी लोकसंख्येचो देश जातलो असो भंय ह्या अहवालांत उक्तायला। भारतांत हेर देशाचे तुळेन काळजाचे दुयेंस, स्ट्रोक आनी गोडेमूत दुयेंस चड प्रमाणांत दिसून येतात। अशे स्थितीन मोठसाण वाडत जाल्यार ह्या दुयेंसाचें प्रमाण आनीक वाडूंक शकता। हे संबंधी केल्ल्या अभ्यासा खातीर 1990 वर्साचो डेटा आनी 2022 वर्साच्या डेटाची तुळा केल्या। खासदार निधींतल्यान अडवळपाच्या श्री सातेरी शांतादुर्गा देवस्थाना खातीर सभाघर बांदतात। ह्या सभाघराचेर सुमार 1.5 कोटी रुपया खर्च करतले। केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या प्रकल्पाची बुन्याद घाली। बुन्याद घालपाच्या सुवाळ्याक आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये, आदले सभापती राजेश पाटणेकार हांचे सयत सरपंच, पंच वांगडी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। सुमार 30 लाख रुपया खर्च करून पिळगांव वाठारांत अंतर्गत रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरण करतात। शेनवारा मयेचे आमदार प्रवीण शेट हांच्या हस्तुकी ह्या कामाचो शुभारंभ जालो। ह्या सुवाळ्याक सरपंच मोहिनी जल्मी, उपसरपंच सुनील वांयगणकर, हेर पंच वांगडी तशेंच भाजपा कार्यकर्ते आनी ग्रामस्थ हाजीर आशिल्ले। वरगांव वाठारांत साकव कामाचो शुभारंभ जालो। सोबीत आनी सुवासीक सुरंगीची फुलां आतां बाजारांत दिसपाक लागल्यात। दिवचल तालुक्यांतल्या कांय थारावीक गांवांनी सुरंगां फुलतात। फेब्रुवारी म्हयनो सोंपून मार्च म्हयनो लागलो तरी अंदू सुरंगी फुलांचो भार जावंक ना। असंतुलित हवामानाक लागून ह्या फुलांचेर परिणाम जाल्ल्याचो अदमास आसा। बाजारांत विकपाक येवपी सुरंगीच्या वळेसरांचें प्रमाण कमी आशिल्ल्यान सध्या तरी ह्या फुलांक भाव आयला।